dobro ब्रेस्तार दिवं मगो जाण कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र ह्या कार्यक्रमान आसात आयचो दीस एक भोव म्हत्वाचो ब्रेस्तार केदाळे भोव म्हत्वाचो कित्याक म्हळ्यार ताच्या उपरांत विकेंड येता आनी आमकां रिलॅक्सेशन येता आनी ह्या रिलॅक्सेशनांत आमकां केदाळे बूक जाय जे पडटात वाचूंक आनी एक साहित्य आनी एक पोएट या कवाना बरयतलो या कितें सिंग करतलो या एक्टींग करतलो आमच्या मुखार जाय जे जाता आनी आज परत आमच्या मदें एका साहित्य ट्रान्सलेशन करच्याक आमी आपणडला साहित्य ट्रान्सलेशन कित्याक गरज म्हणलें मुस्तुजणाच्या जिज्ञासा या विवेचनाच्या भितरलो विशय मुस्तपटी आमी पळयल्ले आसा विंगड विंगड देशाच्या साहित्यांत विंगड विंगड रूस आसता आनी ती रूस आमच्या भाशेक हाडी जंय आमकां भारी आसक्त आसता पूण सूक्त रितीन त्या साहित्य वाचून अर्थ करतले लिप्यांतर या भाशांतर करतले आमकां उणें मेळटात आनी आज आमच्या मदें आसो एक आमचो सैरो भोव म्हत्वाचें काम करता ते कोंकणी कन्नडा साहित्य कन्नडा स्क्रिप्टान बरयल्लें साहित्य देवनागरी म्हळ्यार गोवांताच्या हिंदींत बरोवचे देवनागरी स्क्रिप्टान तो शिफ्ट करता म्हळ्यार लिप्यांतर या भाशांतर तो करता हे कोंकणीक बारीक गरजेचें कितें म्हळ्यार कोंकणी सुमार 4 भासांनी आमी बरयता 5 लिपींनी आमी बरयता आनी हांगा आमी कन्नडा म्हळ्यार कर्नाटकांत बरयल्ले गोवांत बरयल्ले केरळांत बरयल्ले आनी इतर इंग्लीश अल्फाबेट काणयेन बरयतले सबार जाण आसात आनी हांच्या वरवीं एकामेकाचें साहित्य करतना आमच्या मदें मस्त गॅप आसा साहित्य मदें गॅप आसा आमी एकामेका दूर सताव म्हणल्यार बरी मस्त बडी आसा आनी हे गॅप उणें करूंक एक अव्वल असो तरणाटो भुरगो जाय कातर जावन ते करून म्हळ्यार भुरगो म्हणून जाय म्हणून आमकां आशा आसतना वेंकटेश नायक म्हाका दिसलो एक कॉमर्स लेक्चरर वृत्तेन ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ पर्सन कोंकणो कितें ಲೆಕ್ಕಾಚಾರच कोंकणो आमी सगळे कोंकणी जाला ಲೆಕ್ಕಾಚಾರच वेंकटेश नायक तुका स्वागत तुमकां नमस्कार सर आज तुम्ही हांगा येवन एक भासामध्ये म्हळ्यार भास एकच पूण विंगड विंगड डायलेक्ट आनी विंगड विंगड बोली हांच्या मध्ये एक संवाद संकव वय करेक्ट संकव तुमचे सुलाबाचें काम न्ही तुमच्या वयल्यान सोलून येचें तुमकां गुड डावन येचें बट आमी दुसऱ्यांक वाटकून दिवचें दॅट इज एक्चुअल संकव जावचें सुलाबाचें काम न्ही वयल्यान सोलून वतात आनी ते तांचे शू तुमच्या वयर पडटात पांय पडटा बट ते म्हत्वाची एक आलोचन तुमी केल्या तुमकां निजकी एप्रिसिएशन थँक्यू सर व्हेरी गुड देव बरें व्हेरी गुड कित्याक म्हळ्यार कोंकणी मध्ये असलें गॅप त्या वरवीं उणें जावन दी आमच्या बोली आनी गोवाच्या बोली मध्ये उणें जावन दी म्हणल्यार आमची आशा त्या देखून कोंकणी भाशेंतले नेकेत जावन तुका हांगा आपराडला V4 एक म्हत्वाचे आनी भोव यशस्वी प्रोग्राम हे हांगासर येवंक आमचे मदें क्यू आसता बट यू आर द लकीएस्ट वन अल एक काम केल्ल्याक बरी स्वागत सांग तुझ्या फॅमिली विशीं तुवें सांगलें थंय फॅमिली विशीं म्हणल्यार तुमी सांगल्या वरीची वर्डीक एक जावं ना उरलें वर्डीक जाय न्ही जाल्यार त्याच्या म्हणल्यार जल्लोल कोडयालान तुजी एडवर्टायज करचें ते तांकां सोडल्या तशी जल्लोल कोडयालान तुजी हांव आनी ल्हान गोपाल कृष्ण नायक म्हणून आनी अम्मा ज्योती नायक म्हणून आमी 4 जण चेडूं म्हाका 3 जण आत्याचे म्हाका करोडालो केलो ते बहिणे नंतर जाल्यार तिकलो म्हणून वय ते निंगिता वचून आनी आमी पळयता जाल्यार गो तिकलो म्हण तुका केन्ना सांगिल ना तिकलो जाल्यार बरें लक्की काय घरा बरो सोने म्हळ्यार बंगार हांवें तशी पेटन सोदल्यार आनी सुद्दीता तशी 3 जण नाका म्हाका एकली मलगडी तिर्तळीन तसं वार्डी जाला दोनीची कासरवाडान तसं आनी तिनीची कोडयालान तूं आसा आनी 4ची हांव आतां तशी शिक्कील पुराय कन्नड मिडियमान तूं 10ची क्लास येते तशी म्हाका कन्नडा वयर मोग चड कोंकणी मातृभास जाल्यार शिक्कील ना म्हळ्यार कसं जालें ते एक शास्त्रबद्ध जावन व्याकरणबद्ध जावन शिक्कील ना मातृभास म्हणलेली एक भरम घरकडे उलोवचें तशी मागीर डेवील फील्ड मात्र कॉमर्स तुमी सांगल्या वरीची PUCन कॉमर्स घेतलें मागीर B.Com जाल्लें कॅनरान तूं M.Com जाल्लें
M.Com जावन मागीर MBA केलें करस्पॉन्डन्सारी आनी आतां इकॉनॉमिक्सान तो रिसर्च करून आसा PhD स्टुडंट जावन तशी आमी गेले बेगीन डॉक्टर जाता हय बेगीन डॉक्टर जाता वखद दिवची न्ही तशी आमी गेले एक एकाडेमीक बॅकग्रावंड म्हळ्यार हांव बेजिकली एक लिटरेचरा स्टुडंट न्ही जाल्यार ही लिटरेचरान तूं मस्त मोग दवर न्हू ते वाजून शिकून घेतिलो यू हॅव इम्प्रेशन ऑन दॅट हय इम्प्रेशन ऑन दॅट आनी कसं म्हळ्यार मुगेल फील्ड बरें पडचें गेलें कॉमर्स आनी हाज्या रिसर्च करता मनशां गुर्तू जालें वय वय गुर्तू जाल्यार मॅन्युफॅक्चर जाल्लेले त्याची म्हळ्यार फस्टाक बरयलेलीची कन्नडांत 2013 तू हांव बरयलें चिगुरू म्हणलें कन्नड कवन संकलन येयलें आनी त्या हय हांवें बरयलेलें आनी त्या टायमार बरें कन्नडांतूय बरें दिशिल्लो दन बस्ती वामन शेणे विश्वकोंकणी केंद्राचे मागीर वेंकटेश बाळिगा हंगिल आनी मेल्विन कोडियल कब्बर हंगिल पुरे गुर्तू जाल्ले मेल्विन रोड्रिग्साचे आनी कविता ट्रस्ट तशी म्हणटना तूं कसले मरे कन्नडान बरयता कोंकणीन बरयता आमी तूं उणें तूं कोंकणीन बरय म्हण कोंकणीन ती बरय कोंकणीन ती बरय हय कोंकणीन ती बरय म्हण आनी त्याच टायमार कशें म्हळ्यार मेल्विन रोड्रिग्स कविता ट्रस्टाचे कवन बरोवचें कॉम्पिटिशन आशिल्लें आनी हांव केन्ना स्टुडंट म्हाका लेक्चरान सांगलें ताका तूं धाड म्हूण तशी एक 2 बरयलेले पोयम एक कोंकणी केल्ले आनी अशी पेटयल्या कसं जाता म्हूण गोत ना म्हूण पळय ताका प्रायज आयलें त्या टायमार जाल्ले मागीर नेक्स्ट म्हाका मेल्विन फाटी लागलो जाल्ले मागीर मेल्विनान खंय कवी गोश्टी केला पळय ते हर एक कवी गोश्टीक म्हाका आपोवचें आनी म्हाका कशें जालें म्हणारी हर एक कवी गोश्टी वतना नवे 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 कवीन बरोवचें स्टार्ट केलें तशी कन्नड आशिल्लो कवी कोंकणी कवी जालो ते बरोवन 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 मागीर हर एक फस्ट स्टार्ट केलेले जक्री बेट्टू बंटवाळाचे 9th डेर बेसून एक कवी गोश्टी जाल्ले ताका सुरे म्हाका मेल्विन सरान आपयलेले ते चिमकलो ते कवन वाजले बारीक एप्रिसिएशन मेळ्ळें ग्रुप लायक आसा म्हळ्यार आस्वादन करचें आनी विमर्श करचें सादारण HM पेर्नाल हंगील पुरे किशू बारकर हंगील पुरे गुर्तू जाल्ले बट मेल्विन सरान म्हणलें पळय हात दवर न्हू एकामाक्षी एक म्हळ्यार तो खंय कवी गोश्टी करता ते पुरे आपोवचें हय वेंकटेश्वर हें म्हणून आनी हांव हर एक कवी गोश्टी वतना नवे नवे बरोवचे तशी कशें म्हणटा एक बरोवचे अभ्यास जाले मागीर तशीची वेंकटेश बाळेगाने म्हाका कोडियल कबराक बरें म्हूण सांगलें आतां एक 3 वर्सां चुकून एक अंकण बरयता आसा प्रचलित परिस्थिती म्हणून कोडियल कबरान रेग्युलर कळ्ळें एक 2-3 पण चुकला शिवाय हय म्हयन्याक 2 पण येता तशें 15 दिसा एक पण म्हणल्या वरी कंटिन्युअस जावन हांव बरयता एक सादारण 3 वर्सां जालें म्हळ्यार कसं एक साहित्य मॅन्युफॅक्चर जालें हय ते म्हणटना ती कोंकणीन एक गट्टी रावचें साथ दिलें म्हाका म्हळ्यार आनी पळय सहकार दिल्लें मलगड्यान दाखोवन दिलें वाट आनी ताणें धरलेलो हात म्हाका गट्टी जालें तशी मागीर बूक पब्लिश केलेलो तुमी हय ताची 2013 म्हणटना म्हळ्यार कन्नडांतू बूक हय फस्ट मुगेल कन्नडांतू स्टार्ट जालेलें हांव म्हळ्यार कन्नडांतू बरयलें ताचे फुडें म्हळ्यार स्कुला दुखून म्हळ्यार हांव 7th क्लास आसतना कन्नड हय कन्नड साहित्य परिशदाचे एक प्रोग्राम कॉम्पिटिशन आशिल्लें हांव 7th क्लास आसतना श्रीनिवास पाठशाला कन्नड मिडियमांत शिकतालो तेदन कसं केलें म्हळ्यार एक कवन बरयलें आशिल्लें तें पेटयलें तें पेटोवन म्हाका टावन हॉल आमचो तेदना म्हाका तें कवन वाचन करचें आशिल्लें ताजे नंतर हांव बरयलेलें कन्नड तेन्ना इंदिरा जोडमठ म्हणून एक ब्रेक हय खंडीत मुखार सांगता ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मदा वेंकटेश नायक एक मल्टीलिंग्वल म्हणून येता आमी एक कन्नडांत कोंकणींत तशें मात्र न्ही कन्नडांच्या स्क्रिप्टांत आनी देवनागरी स्क्रिप्टांत बरोवचो एक अव्वल आनी अप्रतिम साहित्य आमच्या मध्ये आसा ताच्या विशयांत आयकूंक आमी कुतुहलान मुखल्यान तो भाशांतरा विशयांत उलयता त्या देखून राव आमच्या सगळ्या पळय आमी फॉर न्यूज कोंकणी भाशेंतले केंद्र एक ब्रेक काडया स्वागत मोगोच्यान कोंकणी भाशेंतले केंद्र ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आसा वेंकटेश नायक सामान्य न्ही ताच्या प्रायेच्या वरणी तो उंचलो आनी लांब आयसो जावन आमच्या मध्ये केन्नाय ताका आमी रेकग्नायज करचें जातलो कित्याक म्हळ्यार तो कोंकणी 4-5 आमी डायलेक्टांनी बरयता 40 डायलेक्टांनी उलयता 4-5 लिपींनी बरयता हांच्या मध्ये कन्नड लिपी आनीक देवनागरी लिपींत मस्त साहित्य आसा एक म्हाका कॉर्डिनेशन उणें आसा त्या देखून तो दोनी भासो जाणा आसो एकलो एक्सपर्ट आनी हांगा आसले कन्नड लिपींत आसले
देवनागरी लिपीक वरचे देवनागरीतल्यान हांगा हाडूंक साध्यता आशिल्लो एक व्यक्ती जावन आमच्या मध्ये आसा. हय सो इट इज अ ब्युटिफूल डायलॉग हय आनी ते आमकां कळ्ळें तुका हांगा हाडचें आनीक आमचें कर्तव्य तें. हय सांग तें कशें तुजें साहित्य थंय जर कशें पावलें सांग. म्हणल्यार ताची बेजिकली हांव पोएट वय म्हळ्यार कोंकणी बरोवचें स्टार्ट केल्लें मागीर 2019 मेलविन सरान तें म्हणल्यार बूक केलें कविता ट्रस्टानाची पब्लिश केल्लें तुजे पोयमाचें बूक वाट्या वयल रगत म्हणून पुढे कन्नडान कन्नडान जालें मागीर कोंकणीन येयलो हांव वेंकटेश नायक म्हणून कोंकणीक एक कवी जालो मागीर ताका अकाडमीन अवॉर्ड येयले पयलीं लास्ट टायम. तशें जाता तरी मागीर म्हळ्यार हांव म्हणलें कोडयालांत आशिल्ले निमित्त आमकां भास सुलभ म्हळ्यार तुळू कळटा कन्नड कळटा हय करेक्ट. तशें जाल्ले निमित्त कन्नड हांव शिकिल्लें माध्यम बट कोंकणी कशें म्हळ्यार हांव व्याकरणबद्द येवन शिकलें बट मातृभास म्हळ्यार एक भरम ह्या दोनी मदीं कशें जालें म्हळ्यार एक महेश आर नायकाले एक बूक येयलें 18 मळा म्हणून आनी ताणें म्हाका तें बूक धाडलें तूं वाजून पळय फकत तुका जात येल्यार हे ट्रान्सलेट करी म्हणून. कशी म्हगेली मातृभास आनी हांव शिकिल्ली भास कन्नड लॉकडावन टायम आशिल्ले फ्री आशिल्लो वाजिल्लें बरोवचें स्टार्ट केलें तशें बरोवन आनी आतां कसो म्हळ्यार टॅक्नॉलॉजी आशिल्ले निमित्त म्हळ्यार डिजिटलायजेशन जाल्ले निमित्त वेबसायटार गेल्यार म्हळ्यार टू टायप इन कन्नडा ऑर टू टायप इन हिंदी म्हळ्यार देवनागरी करत जाल्यार व्हड विशय न्हय येता बट तुमकां ती भास कोत्तोसका आनी ते कसं कर का म्हणल्यार कळका तितलेच. आनी कसं म्हळ्यार आमगेले मस्त साहित्य आसा आतां सांगता गेल्यार शकुंतला मायेन बाकीबाब बोरकर म्हणून कोंकणीचे महाव्हड प्रसिद्ध कवी म्हळ्यार शताब्दी समारंभ समेत जाला तांणी बरयलेलें एक पांयजाणा म्हळ्यार एक कवन संकलन तें नुपुरा म्हणून कोंकणी काडला म्हळ्यार तांणी मस्त कश्ट आसा सुलभ काम न्ही म्हळ्यार गद्य साहित्य आनी पद्य साहित्य अशें पळयतना गद्य कशें म्हळ्यार एज इट इज म्हळ्यार हांव ओदन म्हळ्यार तो गेलो म्हण तशें बरोव येता गेलो म्हणटा आपास चेंज जाता जाल्यार कवन म्हणटना ताणें तें कसं हाजेर बरयलां ताणें बरयलें शब्द एज इट इज हाडच्याकय जायना केल्या पण प्रासबद्द जावन आसता तशी प्रास कोंकणींत त्या प्रास हाडचें जायना तशी मस्त कश्टा काम आसता तशें जावन हे गद्य साहित्य मी हातांत आयलें आनी हांव तें केल्लें तें पयरतवे बूक जावन रिलीज जालें तशें. वॉट इज द कॉन्सिक्वेन्सीस ऑफ कन्नडा लिपींत बरोवचे आनीक देवनागरी लिपी बरोवचे कॉन्सिक्वेन्सीस कशे येतात. हय म्हळ्यार कन्नड लिपी म्हळ्यार आमी कर्नाटकांत आशिल्ले निमित्त युजली आमकां कन्नड बरोवंक गो आसा कन्नडांत वाजोवंक गो आसा बट देवनागरी म्हणटा आमकां तशें विंगड म्हळ्यार एक कल्पना आसच्या पुरो केलोच्या नाका बट हांव एक विद्यार्थी त्या विशयांत कशें म्हळ्यार देवनागरी म्हळ्यार ते हिंदीची लिपी ती हिंदी लिपी कळ्ळें बट आमकां कसं म्हळ्यार थर्ड लँग्वेज जावन म्हळ्यार हांव हिंदी शिकला त्या निमित्त म्हाका हिंदी बरोवंक गो आसा हिंदी वाचूंक गो आसा तशें त्या म्हाका कोंकणी हिंदी म्हळ्यार देवनागरी लिपींत आशिल्लें वाजूच्याक कळटा तशीच म्हाका बरोवच्याक कळटा. स्टुडंट हिंदी स्टुडंट म्हळ्यार कन्नड मिडियमांत शिकतना आमकां थर्ड लँग्वेजान अनेक भास शिकचे आसता हांव हिंदी घेतलें जे संस्कृत घेतल्यार ताका सुलभ म्हळ्यार संस्कृताक देवनागरीची वाट येवचें तशें म्हणटना हें एक भासा संकोपांच्याक सुलभ जाता आनी एज अ स्टुडंट ऑफ कॉमर्स म्हळ्यार मार्केटींग हे जाता म्हळ्यार आतां कन्नडांत एक साहित्य कोंकणी साहित्य कर्नाटकांत मात्र बरयलें जाल्यार ताजें व्याप्त एक कर्नाटका पॉप्युलेशना मात्र पावता त्याच्या देवनागरीन तूं हाडलें म्हण जाल्यार इट वील रीच टू गोवा आनी तशीच आमगेली गडनायड म्हणटा पळय काही केरळांत आसा पुरो किंवा कासरगोडांत आसा पुरो कोंकणी देवनागरींत वाजितले लोक आसाची तशें म्हणटना व्याप्ती चडटा हाजी काळ बूक सेल जावचे कश्टारी पब्लिकेशनां तुका पळयतना बट तांकां एक लार्ज मार्केट मेळटा म्हळ्यार घेतल चड मेळटा वाजितल चड मेळटा बरयलें साहित्य चड कडेन पावता तशी त्या निमित्त आनी कसं म्हळ्यार आज कसले जावका म्हळ्यार गोवांत हांव म्हणल्यार बरी भारी लायक लिटरेचर आसा बट देवनागरींत आसा कर्नाटकांत भारी लायक लिटरेचर आसा बट कन्नडांत आसा बट भास एकच जाल्यार विशय कसो म्हळ्यार आमी कन्नड आनी देवनागरी आनी तांचो रोमी ताजे मध्य नवयत उर्दू आनी मलयाळ म्हणून आमी उर्दू म्हळ्यार खंयची लँग्वेज बरयतात अरबिकांत बरयतात हय तशी म्हळ्यार त्या तुका आमकां 5 लिपी म्हणटाची नवयत म्हळ्यार एक पंगड मुस्लीम पंगड तांणी उर्दून तूं बरयतात तांणी बरयलें साहित्य आसा भटकळ कोंकणी आसा बट कसं म्हळ्यार आमी त्या वाजिना आमकां तें मेळटाना त्याच निमित्त आमगेली कोंकणी जेवो गोवा कोंकणी आसा बरोबर खंयची कोंकणी कोंकणी कोंकणीची बट तांतू मस्त काम जावका आनी तें साहित्य सगळ्यांक मेळका त्या दुखून अनुवादाचें आवश्यकता आसा आनी आमकां सुलभ जाता कर्नाटकांत आशिल्ल्यांक आतां गोवांत आशिल्ल्यांक कसं म्हळ्यार मराठी आनी गोवा सुलभ जाता तो मराठींतून साहित्य कोंकणी व्हरता कोंकणींतून साहित्य मराठी काडटा बट कर्नाटका आशिल्ले आमी
कन्नडादಕ್ಕೂ कोंकणी बरयता कोंकणीदಕ್ಕೂ कन्नड आडयता तशीची लिपी आमी बरयता तशी काम करूं येता त्या ट्राय केलं हय त्या ट्राय केला त्या विशयांत तशी म्हाका लायक एप्रिसिएशन येयलें आनी तशीची पयर एक फोन येयलो बेलूर रघुनंदन म्हणून तो कन्नडांत तूं बारी व्हड कवी बेंगलोरचो तागेलें रक्तवर्णी म्हणलें एक नाटक आसा तें इंग्लिशाक ट्रान्सलेट जालां तें तेलुगूक ट्रान्सलेट जालां आनी सादारण 100-200 शो जाला त्या नाटकाचे ताणें तें म्हाका नाटका पुस्तक पेटयलें नायक रे साध्य आದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ म्हणून ट्राय करया म्हणून म्हाका ताणें धाडचें कळ्ळें म्हाका आतां हातां धरला तें काम कोंकणी करचें सेम कन्नड लिपींतू आनी देवनागरी लिपींतू तें नाटक म्हणटा दोन्ही आसा म्हळ्यार रंगकवनय आसा आनी रंगान तुले डायलॉग्सय आसा तें ಸ್ವಲ್ಪ तें काम आसा तें हातान धरला वॉट इज आतां तूं करतना कितें कॉशन्स जायचे वॉट इज कालें सगळे एक आतां खंयचे एक ट्रान्सलेट करचे जाल्यार आतां हांगा ताकून देवनागरी ओरिजिनल देवनागरी हांगा हाडचे ते एक प्रिफिक्सेशन कशें हाडचें म्हळ्यार अनुवाद म्हणटना फस्ट कसं म्हळ्यार एक परकाय प्रवेश म्हणटा आमी म्हळ्यार तो लेखक खंयचे एक मनस्थिती रे ताणें तें बरोवन अशें बरो म्हळ्यार गोवान ताणें बरयतना तो गोवा सुತ್ತमुत्त पळोवन आसता आतां कर्नाटकान बरयतना तो कर्नाटका सुತ್ತमुत्त पळोवन आसता तशी ते काल देश परिस्थिती म्हणटा आमी ते कसले म्हळ्यार फस्ट समजून घेवंक आमी म्हळ्यार आमी भाशांतर म्हणटना शब्द एज इट इज हाडचे न्ही तागेले लेखकाल भावन आसता तांत भितर ताणें कसगी एक चिंतून कसगी एक पावोवका म्हळ्यार तागेर मनांत आसता तें आमी पावोवका बरें भाशांतर म्हळ्यार ते आशिल्ले 2 शब्द काणू ताका एक डिक्शनरी अर्थ दवरून हांगा हाडचे न्ही तें ताजे मागचे अशे भाव ताणें कसले ते बरयला आनी तातूंत कसो ताणें सांगच्या पळयला तें हांव करता येता तसलें काम अनुवादांत अशें तो फस्ट बेसिकली ते शिकून घेवका म्हळ्यार ते समजून घेवका ताका मेन कसं म्हळ्यार वाजूका म्हळ्यार आमी एक साहित्य वाचता गेल्यार आमकां कळटा एक साहित्य मन कसलें तो कसो सांगच्याक भास सरला त्या पुस्तकांत म्हळ्यार आमकां तें वाजून कळटा म्हळ्यार तें साहित्य न्ही या इतर साहित्य इतर साहित्य जाल्यार वाजून कळटना आमकां तें फंडमेंटल जाता म्हळ्यार उद्देश कसलो तांतू पुस्तकांत आसचो आनी ते कवी कसो देव साहित्य कसो सांगच्याक भास सरला म्हणून ताजें फ्रेमवर्क जें तरी मागीर तुमकां भाशा ज्ञान जावंक येता एक भास पावना सिनॉप्सीस बरयचे की फुडें न्ही सिनॉप्सीस बरोवका म्हणना बट तुमकां मेंटली यू नीड टू प्रिपेर एक तुमकां स्थिरता जावका त्या विशयांत म्हळ्यार तागेल कसो कंटेंट आसा आनी ताणें कसो सांगच्याक भास सरला म्हळ्यार तागेल भाव एक आसता एक साहित्यीक एक कसगी एक ताणें बरयलें म्हणटना ताजी मागशी एक गट्टी जाल्ले कसगी भाव आसता ताका त्या भितर एक इम्प्रेशन आसता तें आमी इम्प्रेशना वयर ताणें बरोवचें आमी कसो म्हण आमी ते परकाय प्रवेश करता हांव त्या जाग्यार आसलो हांव कसो करता आशिल्लो जो ते कसले म्हणून हांव समजून घेवका फस्ट मागीर ही भास म्हळ्यार आतां म्हणल्यार कर्नाटकान आशिल्ले निमित्त आमकां कन्नडय कळटा आनी देवनागरी लिपी कळटा तें मागीर फ्लो बरोवचें मागीर ते स्टार्ट करता एक ब्रेक घेवया खंडीत ह्या कार्यक्रमाचा आमच्या बद्दल वेंकटेश नायक ट्रान्सलेट कशें करचें आनी ट्रान्सलेट कोंकणी कर्नाटकाचे कोंकणी गोवाचे हांच्या मदें संबंध कसो हाडचो म्हणल्या विशय आमी उलयता येता राव आमचे सांगता पळया बी4 न्यूज कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक करया स्वागत मगोचें कोंकणी भाशेन लेखक ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या सांगत आसा वेंकटेश नायक आनी वेंकटेश नायकाची स्पेशालिटी कितें म्हळ्यार तो देवनागरीन ती बरयता कन्नड स्क्रिप्टान ती बरयता कन्नडाय बरयता कोंकणीय बरयता आनी ट्रान्सलेटय करता ताची ती स्पेशालिटी सांग ते तुका देवनागरीन तूं गोवाच्या पत्रांनी कशें बरयताय हय म्हळ्यार ताचें कितलें हय म्हळ्यार फस्ट हांव कन्नडा स्क्रिप्टान तूं बरोवचें म्हळ्यार म्हगे साहित्य भायर येतना तें बरेंचें आतां तूं कन्नड लिपीची बट हांव त्या देवनागरी लिपीन तूं करता आनी कोर न्हू गोवान तुल पत्राक गोवान तुल मॅगझिनाक एस्पेशली सांग केला पुढे सुनापरांत म्हणून आशिल्लें मागीर ते मध्य बंद जालें म्हळ्यार डेली पेपर वन एंड ओनली कोंकणी डेली पेपर गोवान तशें सुनापरांत म्हणून ते बंद जालें मागीर आतां ताका नवो जीव दिवन बंगार भुंय म्हणटा ते नवो पेपर केला डेली पेपर आनी आतां ई वर्शन ई पेपर येता तांगेले डेली बट इट्स वन एंड ओनली
कोंकणी लँग्वेज तशे दिनपत्रिका म्हणजे डेली पत्रिका म्हणत तांतू मिगेले पोएम्स मिगेले आर्टिकल्स तांणी रेग्युलर पब्लिश करता आसा बंगार बोईंतू तशी ती बिंब म्हणून एक मॅगझीन आसा म्हयन्या एक पण येता दिलीप बोरकर बोरकरांचे अशें बारीक गंभीर बारीक गंभीर म्हणजे दवे थाड कळना हांगील पळय म्हणल्यार प्रोत्साह आसा म्हळ्यार तुमी देवनागरीन बरयता म्हणल्यार कुडले कोणें तुमकां दूर करतले म्हूण ना तांणी म्हळ्यार हो कर्नाटकाचो दे वेलकम हो कर्नाटकाचो ताणें कन्नडान बरोवंक आशिल्लें तो कसले देवनागरी बरयता ताका सायडा करका तसले कोणाके मनस्थिती कोणाक येना त्या देखून आमी बरोवन दिल्ले तांणी पब्लीश करतांची वाजिता तांणी आनी पब्लीश करतांची आनी गोवांचो निर्माण मागीर बिंब असले पुरे मॅगझीन आसा मस्त आसा म्हळ्यार आज ही कोंकणी बरयतल्यान कर्नाटकांत कशी आसा म्हळ्यार मेल्वीन आले कविता.com आसा किटाळ.com आसा अशी मस्त आसा पिंगारा तुमगेले आसा अशी मस्त सकट आसा बट गोवांतूय चड आसा हाज्या पयशे म्हळ्यार गोवांतू राज्य भासाची कोंकणी तशें म्हणटा ते स्कोप चड आसा त्या निमित्त आमी बाकी बाब बोरकर सांगता एक कवनांतू गोंय आमची मूळ पीठ कोंकणी आमची भास म्हणून म्हळ्यार कोंकणी कर्नाटकान कितले मान्यता आसा पुरो बट मूळ म्हणटा पळय आमी ताका ते गोवा ते चडावत जावन देवनागरी लिपीन बरयतात आनी तशें आमी बरयलें साहित्य राज्यभास हय राज्यभास देवनागरीन तसो कोंकणीन तसो तशी आमी कसं बरयतांची ते थंय फावका म्हळ्यार आमी कोंकणी बरयले निमित्त कोणा खातीर बरोवचें इट शूड बी अ बार्टर सिस्टम हय बार्टर सिस्टम न्ही आमगे ऑडियन्स कोण बरें कर्नाटकान आशिल्ले कोंकणी मनीस मात्र गी ना म्हळ्यार तितली व्हड एक राज्य आसा खंयचे गोवा म्हळ्यार पळोवचें सान आसा पुरो बट पॉप्युलेशन वायज सगळे गोवांत कोंकणी आसा त्या निमित्त आमी बरयलें साहित्य तांगेलो निपोवन दवरका म्हूण ना आमी तांकां वाजितांची तांणी वाजून तांचे विशयार विमर्श करतांची आज गोवा युनिवर्सिटी आसा गोवा युनिवर्सिटीन MA कोंकणी म्हणल्यार एक भास आतां आमगेले खंयचे मंगळूर विश्वविद्यानिलयान तूं MA कोंकणी म्हळ्यार पीठ स्टार्ट जाला MA कोंकणी स्टार्ट जाला आनी धारवाडान तूं एक पीठ कशी स्टार्ट जावच्यार आसा म्हळ्यार कोंकणी एक इन्स्टिट्युशनल लेवलान म्हळ्यार एक संशोधन आनी एक युनिवर्सिटी एकाडेमिकान आत्तां आयला मात्र कर्नाटकान बट थंय मस्त काळ तुकून आसा सो दॅट कशें म्हणल्यार ते वाजितल चड आसांची आतां ते MA कोंकणी करचे कंपल्सरी आसता आनी तशें म्हणटा आमकां रीच ते सुलभेर मेळटा तशीच केरळान तुवें देवनागरी वाजितल आसांची तांकां मलयाळम लिपीर बरयता जाल्यार तांकां केलो जना कन्नड गोस्त बट चड येनाक देवनागरी कळटा एस्पेशली गोकुलदास प्रभू मम्मा घेतल्यार तांणी मस्त गोवान तूं काम केलेलें आसा अखिल भारत साहित्य परिशद अध्यक्ष जाल्लो आसा तांगेल काणी डॉक्टर गीता शेणे हांणी ट्रान्सलेट केल्लें आसा कोंकणी दाखून कन्नडाक अशी काम चलता आसा तर आम्ही कसं करू जाता आणि आम्ही कशी गोवा कनेक्ट जावचे जाता रेस्पॉन्डिंग म्हळ्यार आम्ही नाव कोंकणी एक लिपीन बरयता आमगेल मात्र म्हळ्यार तूं थंय व्हरता तूं बांयतू व्हरता म्हणटा पळय बावे बांयतू कसले बेब्या बरी तशी तूं केन्ना भायर येता भायर येवन तूं शब्दावळ कशी करता म्हणून शब्दावळ म्हणटना आतां आमी जायत हांगा जायत तो बरें म्हणटा गोवाचो कसो म्हणटा बरें म्हणटा आमी हांगा बरें म्हळ्यार आमगेले दोरो 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 बरें गुद्दीनी म्हणटा न्ही ते हर एक भाशेन तुवें डायलेक्ट कशी ते आतां हे प्रोग्राम मस्त जण साहित्य पळयता एक तांकां उजवाड जावका तांणी एक देवनागरींत गोवाक जावं वॉट हॅव्स टू म्हळ्यार तांणी खंयच्या लेवलाक वचून तें करचें आतां म्हळ्यार केलो शब्द सांगचे जाल्यार आमी आतां करच्याक म्हणटांचे गोवा पावतना करोपचाक म्हणून जाता म्हळ्यार पकार ते करोपचाक म्हणटात घालपाक करपाक म्हळ्यार पकार ते चड यूज जाता बट एक स्टँडर्ड कोंकणी म्हळ्यार एक प्रमाणीकृत जाल्लेली कोंकणी आमी चड वापरून घेतल्यार ते सगळ्यांक पावता ते कशें जाय ते कशें म्हळ्यार वाजूका एक दोनीच कसं म्हळ्यार शब्द आमी समजून घेवका म्हळ्यार गोवान तूं केलो पळय आमी कर्नाटकान गोत्त आसा गोत ना म्हणटांची गोत्तून टू गोत्तू इल्ला ते कन्नडा शब्द बट कोंकणी मूळ शब्द खंयचो कळीत आसा कळीत ना तो शब्द वापरला रे ते केरळाकय पावता ते गोवाकय पावता तूं आमी हांगा बसून ताका ते गोत्त आसा म्हणून बरयला रे तो गोवाचें आलोचन करता गोत्त म्हणून कसं जालें म्हणून ते बेजिकली आयले कर्नाटकान कन्नडाकून तशीच केरळ गोवांतूय तांगेली भाशेन मराठी आसा तांगेली भाशेन पोर्तुगीज आसा तें आमकां कळच्याक मस्त कश्ट जावच्या पडो तशी हें केलो म्हळ्यार सक्कड कोंकणींतूय थोडे थोडे कोंकणी मूळ शब्द आसा आनी थोडे थोडे भायल मिक्स जाला हें सक्कड सायडा दवर न्हू कोंकणीचे मूळ शब्द खंयचे आसा
तें आमी लागीं करून घेतला रे आमकां सुलभ जाता वाट आनी आमी बरयलेले सगळ्यांक रीच जाता आनी म्हूण सांगेत कोणी कोणी प्रयत्न केले आसा की वय मस्त प्रयत्न जालेले आसा हांव म्हणल्या वरीची कर्नाटका तुका म्हणजे जाल्यार शकुंतला किणी आनी नूपुरा म्हूण ते बाकी बोरकार जाले फायन जाणां ट्रान्सलेट केल्ले आसा आनी डॉक्टर गीता शेणे आनी मस्त काम केलां म्हळ्यार गोकुलदास प्रभू हांणी बरयलेले संक्रमण मत्तू कथेगळु मागीर मीना काकोडकर हांणी बरयलेले मस्त कादंबरी एपरेट हाडला मागीर हाडटाची आमगेर कोंकणी महा सन्मान मेळ्ळे सरस्वती सन्मान कोंकणीन फर्स्ट मेळचे महाबलेश्वर साईल म्हणून तांणी बरयलें हावटण म्हणलें एक कादंबरी आसा त्या पुरा कन्नडाक आयला म्हळ्यार डॉक्टर गीता शेणै अनुवाद क्षेत्रांतू कोंकणीन आनी कन्नडांतू मस्त म्हळ्यार एस्पेशली ती कसं करता म्हळ्यार कोंकणीन तशिले सॉरी हय कोंकणीन तशिले कन्नडा हाडटा आसा तें काम जाता आसा बट कोंकणी दुखून कन्नडावरचें काम आमी करता जाला तशी हांव म्हणल्या वरीची डॉक्टर गीता शेणे हांगेलें काम मस्त आसा आनी कोंकणीन तूं लायक आमी खंय ते म्हळ्यार ज्ञानपीठ अवॉर्ड आयिल्लो आसा खंयचे केळेकर रवींद्र केळेकर आज कन्नड कर्नाटकान बशिल्ले एक केळेकर एक ग्रंथ वाचूंक म्हळ्यार ज्ञानपीठ साहित्य कसले म्हणून कर्नाटकांत कोंकणी मनशाक समजूंक जाला रे खंय आसा त्या देवनागरींत बरयलेलो आसा देवनागरी वंगाचे येतवा आमचो कोंकणी मनीस एक ज्ञानपीठ घेतलेलो आसा आसा वाचया म्हळ्यार ना वंगा वाट ना ते खंय आसा ते देवनागरी लिपीन ट्रान्सलेट कर ट्रान्सलेट करका नातल्यार लिपयांतर करका म्हळ्यार देवनागरी लिपी दुखून हांगा लिपीक म्हळ्यार खंयचे कर्नाटकाक समजोवचे लिपीक ते जावंक जाला काम आतां पळय कर्नाटकांत तूं मंगळूर विश्वविद्यालयांत एकाडेमीक लेवलाक पावले एकाडेमीक लेवलाक पावतना एक ज्ञानपीठ पुरस्कृत साहित्य सगळे एक ज्ञान मेळका तशीची सरस्वती सन्मान मेळिल्लें साहित्य आसा असले व्हड म्हळ्यार केंद्र साहित्य अकादमीन मस्त अवॉर्ड आयला हें पूर साहित्य एक मनशान वाचूका ते खंय आसा देवनागरी लिपीन तसं म्हळ्यार कन्नड लिपीन ना म्हळ्यार म्हणटा तें कन्नडाक येवका तशीची आमगेली कन्नड साहित्यांत मस्त मस्त साहित्य आसा हांगा 7-8 जनांसांची ज्ञानपीठ मेळ्ळेले तें गोवा पावका येयल्यार तें हांगा दुखून आमी देवनागरी लिपीन तूं बरोवन ते पेटोवका तातूंत कशेंच म्हळ्यार साहित्याचे रीच म्हळ्यार साहित्य बरोवचें कसले खातीर दुसऱ्यान वाजूका साहित्य बरोवचें कसले खातीर अन्यकल्याक विशय आमी सांगका म्हळ्यार तें फ्लो खातीर आमी बरोवचें तें करनाशी ना इतलें म्हण बेस जाल्यार तें समजायना लिपी आसा लिपी वादू कसं कितें सायडा दवरचें आमी कसं म्हळ्यार साहिती आमी कसं म्हळ्यार कवी आमगेलें काम कसं म्हळ्यार बरोवचें आनी कसं म्हळ्यार जनाल मोग ते बरोवन जनाल मोग मेळ्ळा खंडीत मेळ्ळा म्हाका तूं खंडीत मेळ्ळा तशी आनी तांणी तितले प्रोत्साहूय दिला म्हळ्यार तूं कोणें एकलो आतां तूं देवनागरीन बरें म्हणलें कुडल्या तुका ना रे तूं बरोचें नाजी म्हणी ना तूं बरें म्हूण कळ्ळें आनी ते जनां वाजिला तशी तूं कन्नडान बरयत म्हणलें कुडल्या कोणेंय तुका दूर केलेलें ना त्या निमित्त आमी आज कसं साहित्य बरयता पळय म्हळ्यार मास लेवल रीच म्हणटा आमी तशें म्हणटा गोवान तूं ग्लोबलायझेशनाचे कॉन्सेप्ट तशें म्हणटा गोवान तूं रोमी लिपीन तूं बरयतांची इंग्लीश थंय केलो साहित्य आसा तशीची केरळा गेल्यार मल्याळमान बरयतात बट चड RS भास्कर आसून दी मागीर पय्यनूर रमेश पै मागीर बालकृष्ण मल्यापुरम म्हणून आनी पुरय लायक बरयता बट तांणी पुरो देवनागरीन बरयता आसता जाता म्हळ्यार पुढे मल्याळीन बरयत आशिल्ले लिपी शिफ्ट जाल्यांची म्हळ्यार तांणी दोनी वर्ता आसांची म्हळ्यार मल्याळमी वर्तांची देवनागरी वर्तांची तशी कसं कर्नाटकांतूय म्हळ्यार एस्पेशली कविता ट्रस्टाची चडावत बुक अर्था तुमी घेतला रे मेल्विन रोड्रिगस सांगिल्ले प्रकृतीच्यो पास ते कन्नडांतूय आसा आनी देवनागरींतूय आसा तशें तांकां ते बुकांत दोनी लिपी वय तशी रीच चड जाता म्हळ्यार आमी बूक बरोवचें कसल्या खातीर म्हळ्यार जेन्ना वाचूंक मेळ्ळे खातीर ना आमगेल म्हाका बरें कर्नाटकांत आनी मात्र वाचला पुरो म्हळ्यार आतां कन्नडांतूय कर्नाटकांतूय कन्नड गोत्त आशिल्लो कोंकणी वाजिना ताका कळना कन्नड लिपी आसला रे तो इदेंतदो म्हणटा त्या निमित्त आमी बरोवचें कोणा खातीर म्हळ्यार कोंकणी लोकां खातीर तशी जावं तितले आमी कोंकणी लोकां खातीर पावता जाल्यार रे देवनागरी लिपी आनी कसं म्हळ्यार रे कोंकणी सोडावन बरोवचें जाल्यार भास ती म्हळ्यार चड अडिवत्तू कोंकणी तिके लक्की म्हणचे 5 अंतू स्क्रिप्टांनी बरोवचें म्हळ्यार लक्की म्हळ्यार रीच आसा तितले जेन्ना पावता म्हणून म्हळ्यार खंयचे विंगड तांची कशी भास ना म्हळ्यार आतां 5 अंतू बरोवचे भास ना लिपी म्हळ्यार त्या लिपी आशिल्ली मित पण नवायती साहित्य आसा म्हळ्यार अरबीक साहित्य तें कन्नडांतू तितले एक मेळीच ना बट नवायत मुस्लीम तांणी बरयलेलें तांगेले ती धाटी तांणी सांगची ते पद ते दुसरे आसा तें संपत्तू आजी खंयच्या कोंकणी भाशेक ते एक संपत्तू
तशीची केरळा अंतू ताणे एक आर एस भास्करांनी हिंगी एक कवन बरयलें म्हणटना ताणें केरळा सगळे जीर्ण करून बरोवन आसता. तशीच बाकीबाब बोरकाराल ते पायजाणा पद वाचला रे त्या दिसा वडा कडेन म्हणून सांगतना तो ते एक गोवा चळवळी सगळे एक ते बांधून दिता. आता केळेकर हांणी जो शणें गोंयबाब म्हजी भाक खंय गेली म्हणून म्हळ्यार फस्ट कोंकणीचे सान काणी ते म्हजी भाक खंय गेली म्हणून बरयलें तें वाजिला रे तें साहित्य आजी कर्नाटका लोकांक मेळटा जाल्यार ट्रान्सलेट जावका. तुमचे ते प्रयत्न बरे आसा. एक ब्रेक काढून घ्या. ह्या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा व्यंकटेश नाईक एक देवनागरी आणि कन्नडा भाषेमध्ये एक संवादित एक संको जाऊन तो प्रयत्न करत होता. राव आमच्या सगळ्यात आपल्या कोंकणी भाषेत एकत्र एक ब्रेक काढणे. स्वागत मग जन कोंकणी भाषेत लेखित ह्या कार्यक्रमाचा आम्ही लास्ट एपिसोडांत आसा हांगा आनी ताच्या पयले ते मुग्धूंच्या पयले हांव सांगूंक शेतां की हर एक अभ्रेस्तारा लायव्ह हे कार्यक्रम हांगासर चलता V4 न्यूजांत आनी कोणाय की कोंकणींत एचीव केल्ल्या सेल्फलेस एचिवमेंट म्हणटात आनी कोंकणीच्या उदरगे खातीर काम केल्ल्यांक आमी हांगासर आपण हाडटा लायव्ह बसयता. ताचे तावन कोंकणीक आनीकी ह्या कोंकणी मायेक आनीकी उपकार जावं दी या आनीकी चडीत म्हत्व येवन दी म्हणल्या विशयांत आमी हांगा बसून काम करता. एक आनी कोणाय की आपणाक मुस्तपटी म्हाका त्याच्या विशयांत माहीत आसना कोणाय की त्या विशयांत कळीत आसा जाल्यार तांणी म्हाका कॉन्टॅक्ट करियेत. म्हजें नांव रेमंड डिकुना थंय स्क्रॉल जाता. तुमी म्हाका संपर्क करियेत. हांगासर येवंक तुमकां केदाळाय अवकाश आसा. कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र जावन लोकांक तुमची माहिती दित. खंयच्याय नमण्याचे एचिवमेंट जाता एकाडेमीक जावं दी या इतर कितेंय एचिवमेंट्स आसा जाल्यार तुमी हांगासर येयात. एक ते सेकंड आनी एक विशय आसा. आयचे हे प्रोग्राम परवा आयतारा दीस मारू प्रसार जाता. सकाळींच्या 11 वरार मारू प्रसार जाता. तुमी आज पळोवंक जायनातल्यांनी 11 तावन 12 वरांसर मारू प्रसार V4 न्यूजांत पळयत आनी हाची बेनिफीट तुमी जोडयात. आमच्या मध्ये आसा व्यंकटेश नाईक. सांग व्यंकटेश नाईक उरले तू तो बुक पब्लिश केलाय तुवें कशें बरा ताच्या विशयांत. हय थँक्यू. हांव म्हणल्यार मेल्विनाल पुराय कवी गोश्टी वचून कवन ओटू जाले कवी जालो कवी जालो आनी ते कवना कोंकणी कवी जालो आनी ते कवन पर बरयलें मेल्विन सराक धाडल्या. सर अशी कवन संकलन करेत म्हणून कविता ट्रस्टा दोकूनची ताणें कसं केलें म्हळ्यार ते कवन संकलन भायर हाडलें आनी ते दोनूय लिपींत हाडलें. म्हळ्यार वाटे वयल रगत म्हणून देवनागरी लिपींतूय आसा आनी कोंकणी लिपींतूय आसा एका बुकांत. इवन मेल्विन सराले ते प्रकृतीचो पास म्हणून एक बूक आसा केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कृत केलेलें पुस्तक ते दोनूय लिपींत आसा. देवनागरी लिपींतूय आसा आनी कोंकणी लिपींत. कितले पेजेस हें सादारण 1/8 डेमी आसा. हय 1/8 डेमी आसा आनी 84 पेजेस आसा. म्हळ्यार दोनूय लिपींत हें पुस्तक आयलां. तशीच मागीर आतां रिसंट म्हळ्यार महेश आर नायक हांगेले 18 मोळा ते 9 कन्नड काणयो हांव कोंकणीक ट्रान्सलेट केले. तशी ते बेंजलो आनी बालकृष्ण म्हणून पळय ते एक डिफरन्स जाता. ते मूल बुकान हांव 18 मोळा हांव कोंकणी हाडटना 8 मार म्हूण हाडिजे. ते मार म्हणल्यार पुला मार जाता बट ते मार म्हळ्यार रामचंद्र चडयेट म्हणल्यार ते जागृत आसता अनुवाद करतना. आतां म्हणल्यार बरीची मेल्विन सरान करेक्ट सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार अनुवाद करतना कशें आसता म्हळ्यार आमगेर इडली इंग्लिशान ट्रान्सलेट करतना रायस केक म्हूण जाता. ते भाव ताचे फाटल्यान अशें अर्थूच दुसरो जाता घालता की म्हणून तशी त्या सगळ्यांची कसले अनर्थ जावन वता. त्या जागृती मनशाक आनी अनुवाद करतल्यांक सुद्दां त्या देखून त्या बुकान नांवय तशी चेंज केलें. कारण बेंजलो आनी बालकृष्ण म्हणून दुसरी काणी आशिल्ली तेवे तशी बेंजलो मात्तू मुद्दू कृष्ण म्हणून आशिल्लें. मुद्दू कृष्ण म्हणल्यार कोंकणी अर्थ मोगा कृष्ण म्हणून करता. मोगा कृष्ण म्हणजे तितले उक्ती जना मध्ये उलोवंक ना. तशी बालकृष्ण म्हणून एक गोपाल कृष्ण तसो पुरो तशी बाळकृष्ण म्हणून
ते ट्रान्सलेट करून हाडका बरे पडटा आनी एक गाणे फ्रंट हाड हां फ्रंट घाली तशें म्हणजे अनुवाद करता अनुवाद म्हणल्यार आमी डेली लायफांत आमी अनुवाद करता आसतांचे आतां हांव तुमगेला कोंकणीन उलयलो तुमी भायर कोणा निमगिताना आय दादा पातेर म्हणारी तुम्ही त्या तुळून सांगता ना ते एक मत नाही हय. तुम्ही दोरक्याची भास उलयता ती हांव क्रिस्तमाची भास उलयता खंडित खंडित ते खंडित अनुवाद जाता अनुवाद जाता आसा म्हळ्यार आमी डेली लायफान तूं हर एक मनुष्य अनुवाद करता बट एक अनुवाद म्हणटा की एक चौकट घालून फ्रेमवर्क घालून ते भाव अनुवाद गी ते सरळ अनुवाद गी तांतूं कसं कंटेंट दिवं का साहित्य कसं सांगला तांचो भाव कसो आसा ते हांव म्हणल्यार बरी साहित्य की डिस्कस करता की आं खंयचे वेदर इट इज नीड आता तू आता महेशाचे तुवें ट्रान्सलेट करचे पुढे तागेले हां डिस्कस ते एक बरें म्हणाल दोन आसा तो व्यक्ती जिवंत असल्यार डिस्कस करता तो सरला जाल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल बाकीबा बोरकर म्हणून सांगले हांव तुमकां सोन 100 वर्स जाले आतां आमी कन्नडांत कुवेंपू आसच्या पुरो बेंद्रे आसच्या पुरो आज त्या कवीला वचून जो साहित्य वचून उलोवका म्हळ्यार सादिना डिस्कस केला लायक की लायक म्हळ्यार तो खंयचे मनस्थितीन आनी कसं सांगला सिच्युएशन म्हणून सिच्युएशन म्हळ्यार हांव सांगले बरें काल देश आनी परिस्थिती ह्या तिनीचे एक अवलोकन अनुवाद करतल्याक आसूंक पडटा ते आसल्यार अनुवाद आनीक चांग रितीन येता आनी तांचो भावानुवाद जाल्यार आसा पळय ते एक भायर लायक रितीन ते आउटकम ते भायर लायक आसता इवन ते साहित्यीक ताण केलेल्या कामाक एक मर्याद मेळटा आनी केलो पण कशें म्हळ्यार ताण बरलें साहित्य सोडून तांकां कशी कट्ट करून आमगेर कशें रिगोवचें म्हळ्यार ताका ते भास कळना समरी न्ही आतां समरी करची अनुवाद करता म्हाका हिंगे कश्ट जाले ते पार्ट सोडचे तशी करतले सांची एक कसगी एक ताण बरयलें आनी कसगी एक बरोवचें आत्मवंचन आत्मवंचन जाता ते आत्मवंचन म्हळ्यार कसगी एक ताका वखत ना म्हळ्यार कसगी एक पद्य लायन एक कवन ट्रान्सलेट करता क्लिश्ट जालें म्हळ्यार कन्नापडे कश्ट जाले ते एक लायन सोडया म्हणून ते आत्मवंचन जाता तसलें काम करच्यानच जेव म्हणून म्हळ्यार डूस अँड डोंट्स म्हणटा यू शुड बी सच्चा सच्चा म्हळ्यार तूं त्या कामाक निश्ट जावन वचका अनुवाद करचे म्हणजे तितले एक कसं जालें एक न्याय करता तसलें काम ताण कसं लेखला ताण कसं सांगू का म्हणून चिंतला ते हांव मिगेल भाशे लोकांक हांव पावयता म्हणलें एक ते आत्मकला एक दृढता त्या एक अनुवादकालांत आसूं का ते आसल्यार मात ते अनुवाद करच्याक समजता तशें आनी एज इट इज वस्तू हाडची न्ही ह्यो शब्द अनुवाद म्हणून हाडची न्ही पयलीं आपा सांगल्या वरी मेलवीन सरान अनुवाद करचे म्हळ्यार मिठा दोणी चिमकल्या वरी म्हणून एक दोणीन तूं बरी मीठ घेवन बयशे ते अनेक दडा पावतना ते खरगता तितले जाग्रतेर व्हरका तांत आशिल्ली वस्तू खरगता ते वतन खाली दोणी आसता वंग दोणी बोर नाशा पुरो मिठाची अनेक दडे पावतना कशें जाता ती दोणी खाली जावन तागेल कसं विंगड वस्तू भरच्या पुरतो तशी त्या जाग्रते अनुवाद करतना आसूं का अनुवाद करचे म्हणटना मुख्य जावन ते लेखकाले कवीले कसं ते भाव आसा ते तशी जिवंत व्हरोका पुढेचे प्रोजेक्ट कसं म्हणले बरीच म्हाका बेलू रघुनंदन हाणें कॉल केला रक्तवर्णे म्हणल्यार ते एक नाटक पब्लिश करता वय हांव ट्रान्सलेट करून दिला जाल्यार बट त्या म्हणल्या बरीच तो रंगगीत रंग आनी डायलॉग्स पुराय आसा ते हातांत घेतला आनी अशीच म्हळ्यार कवनय म्हगेले दिननित्याची तशी कवनय बरें आसा अर्थाची 2-3 पंत भांगर बुंदी पब्लिश जाला गोवान तशी मेन जावन कवन आनी एक वटीक जाल्ले समा कवन येवका जाल्यार ताका म्युजीक बसका जाल्यार वटीक जावन न्ही वर्डीक म्हणटा ताका डिफरंट अनुभव मेळटा अनुभव म्हणल्यार कवीक चांग ह्या कवनाक म्युजीक बसका जाल्यार एक वटीक जावची लायक न्ही आनंद पळयता जाल्यार पळयता आसची तुम्ही ह्या फिल्डांत तूं लायक काम केलां जावन तुमी एक कोंकणीक एक एसेट कित्याक म्हळ्यार ल्हानशा प्रायर्तावन केन्नाय स्टार्ट केलेलें राबच्या नजो खंडीत इट हॅज टू गो फ्रेंड आनीक आमगेले हेजे जाताना मागीर आनीकय मुखार वतना फुल्ल साहित्य जावन एक एक लायक एक एवॉर्डी जावन एक आशिल्ले अवकाश येवो ताका पुरा आमी पातळीचे पुरो देव तुमकां ते अवकाश कर देव आशिर्वाद देव म्हणून सर्व पळोवच्या कोंकणी लोकांच्या तर्फेन तुमकां विश करता अभिनंदन पटयता आनी तुमगेलें मुखलें जिवीत नंदन जावं बरें जावं म्हूण आशेवन तुमकां समेस्त बरें मागता देव बरें हांगासर आयिल्ले देव बरें करूं सर कोंकणी भाशेन लेखक ह्या कार्यक्रमाक हांगासर आयला वेंकटेश नायक एक ट्रान्सलेटर एक ल्हान प्रायसो अरावंड 30 आनीक बरें भविश्य आसा कोंकणीक ताच्या हातांत आनी आमी
ते ताका आशेवया आनीक मुखल्या दिसांनी परत आनी एकल्या काडून येता असलेच ते एका भुरग्याक असलेच ते एका मनशाक असलेच ते हेची वराक हांव आमच्या सांगता म्हळ्यार V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतल्या क्षेत्रांत एक अव्वल लायव्ह कार्यक्रम म्हणजे V4 न्यूज चॅनल तुमच्या सांगता सदांच आसुनी तुमकां समेस्तांक नमस्कार परत मेळया परत बेसतना देव बरें करूं.